सोनवार 6 सप्टेंबर 2025 मुखेल ओळ भूक लागली नियाळाक आदार। एके फिरगोजेची तरणाटी नातालांच्या समयार नातालांची खावड एकठांय करून रस्त्यार फुटपाथींचेर रावतल्यांक वांटूंक केली। त्या लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या मुखामळार कुशलकाय पळोवन आपली काळजां संतोसली अशें ती तरणाटी उद्गारताली। शुभ वर्तमानांत आमी पळयतांव जेजूच्या शिसांक भूक लागली तेन्ना कोळसां तोडून खावंक लागले, पूण फारिझेव रागार जाले कित्याक तो दीस सोनवार आसलो। तेन्ना जेजून आदल्या कोरारांत दाविदाक भूक लागली तेन्ना कितें केलें तें सांगून दिलें। भूक मनशाक ओस्कोत करता, पूण भूक लागतोच वेळ घोडी पळे नासतना आमी कितें तरी खातांव। संवसारांत कितलोसो लोक भुकेन जियेता वो मरता। थोड्यांक दिसाक एक पासून जेवण फावो जायना, दुसरे वाटेन आमच्या घरांत जेवणाचो इबाड जाता। जेजून आपली शिकवण आयकूंक आयलोल्या लोकांचे चुरचुरे करून 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो वांटून तांकां दादोशी केली आनी कांय इबाड जावंक दिवंक ना। आमच्या भुरग्यांक जेवणाचें म्हत्व सांगुया आनी गरजेवंतां सवें उदार जावंक तांकां शिकोवया। म्हजो ताराव म्हज्या जिवाक जाय तितलेंच खावन आनी जेवणाचो इबाड जायना जावंक म्हज्या घरच्यांक आनी समुदायांत सांगतली।